व्हेरिकोस वेनचो उपचार पयले फावट फुकट सुरू जाता। गोंयांत आयज मेरेन लेझर व्हेरिकोस वेन उपचार खंयच्याच सरकारी हॉस्पिटलांत नाशिल्लो। पयलेच खेपे दिवचले ही सुविधा सुरू करता। दिवचलच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत ही सुविधा उपलब्ध करून दिता। पुराय गोंयच्या लोकां खातीर ही सुविधा आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात ऑपरेशन थिएटर आनी व्हेरिकोस वेन लेझर उपचार सेवेचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले। पळयात। हेजे उक्तावण कित्याक हांव एकाच खातीर सांगता। फर्स्ट टायम आमी जाका म्हणटा की व्हेरिकोज वेन्सची ट्रिटमेंट ही गव्हर्मेंटात फ्री ऑफ कॉस्ट सुरू जाता। गोंयांत आयज पर्यंत लेझर व्हेरिकोज वेन ट्रिटमेंट ही खंयच्याच गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत नासली। पयले फावटी आमच्या बिचोलेन आमी सुरवात करता म्हणून हेजें उक्तावण म्हणजे ही फॅसिलिटीज तुमकां गोवा मेडिकल कॉलेजीत सुद्दां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल ना। ती फॅसिलिटीज तुमकां बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरांत आमी अवेलेबल करून दिता म्हणून हेजें उक्तावण आसा। गोंयभरांतल्या सगळ्या लोकांक आपल्यो पांयाच्यो शिरो मोठ्यो जाता ज्यो म्हणटात, त्या पांयाच्यो शिरो ज्यो मोठ्यो जाता त्या सगळ्या जाणांनी बिचोलेच्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान दर ब्रेस्तार दीस ताजी ओपीडी आसतली। डॉक्टर राजाराम मांबरे सकाळ पासून तर दनपार पर्यंत ओपीडीक आसतलो। शुक्रार आनी शेनवार ताजो एसिस्टंट डॉक्टर आमचो ते सगळे फॉलोअप करतलो आनी दर मंगळारचो म्हणजे ओटीत ताका जे इंटरव्हेन्शन म्हणजे जाका आमी म्हणटा पयलीं व्हेरिकोज वेन्सची जर ट्रिटमेंट करतली जाल्यार तेजी सर्जरी करची पडटाली, कंप्लिटली शीर जी आसा ती ओपन करची पडटाली। आतां तो हेडीजन लेझर ट्रिटमेंट जी आसा म्हणजे एकूच सूय त्या वेनींतल्यान घालतलो आनी कंप्लिटली ट्रिटमेंट करतलो। दीस इज अ सिंपल प्रोसिजर। ही प्रोसिजर केल्या उपरांत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम ताका एक 4 वरां तो 8 वरां रावपाची गरज आसा। अदरवायज ही कॅन गो ऑल्सो। हीच ट्रिटमेंट जर तुमी प्रायवेटान खंयच्याय हॉस्पिटलान जर करपाक गेले जाल्यार कमीत कमी सिंगल वेन जर ट्रिटमेंट आसत जाल्यार इट वील कॉस्ट मोर दॅन 80,000। एक सिंगल वेन आसत जाल्यार ताका 80,000 फारीक करचे पडटाले। 80,000। आतां ट्रिटमेंट करिना जाल्यार कितें जालें तेंय सांगता हांव। तेणी जर ट्रिटमेंट करिना जाल्यार लॉंग रन तेजो पांय जो आहा पळय न्ही तो सुजून खूब मोठो जातालो, शिरो तेज्यो फुगताल्यो आनी तेज्या पांयान फुडें फुडें ताका चलपाकूय जायनासलें। इन लॉंग रन ताका गँग्रीन जावंक शकता। म्हणजे ह्यो म्हणजे पांय सुद्दां तेजी बोटां काडची पडटा, पांय काडची पडटा, अशे वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन तेज्या लेटर एजीत म्हणजे 60 वर्साच्या उपरांत ताका जावपाक शकताले। पुराय गोंयभरांतले लोक हे बिचोलेच्या ह्या कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान व्हेरिकोज वेन्स जाले आसत। सगळ्या लोकांच्या पर्यंत मॅसेज वचूंक जाय म्हणून पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जाका जाका व्हेरिकोज वेन्स आसा जाका प्रायवेट ट्रिटमेंट घेवंक परवडना तेणी फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे सरकार कितली काळजी घेता ती पळयात। ह्या इतक्याच खातीर सांगता की म्हाका तुमच्या जिवाची काळजी आसा। CHC जाल्ल्याक हे ऑपरेशन थिएटर नॉन फंक्शनल आसले आणि म्हाका दिसता म्हणजे पयलेच असेंब्लीन हांव एक इशू काडलेलो की बिचोलीन CHCचे ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल जावपाचे। लास्ट इयर जेन्ना कॅम्प आसलो तेन्ना आमच्या गोंय राज्याचे हांगा हेल्थ मिनिस्टर असले, मुख्यमंत्र्याक हो विशय कितले फावटी व्हेल्लो आणि मुख्यमंत्र्यान आनी हेल्थ मिनिस्टर दोगांयनी मेळून ही ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल जावपाचे। ह्याच धर्तीचेर म्हाका दिसता वाळपय तांच्यांनी गायनॅक डिपार्टमेंट सुरू केला। 1 वर्सा पयलीं साखळे कॅटरॅक्ट सर्जरी सुरू केल्यात आणि फक्त बिचोलचे ऑपरेशन थिएटर उरलेले। आज आमी हांगा व्हेरिकोज वेन ट्रिटमेंट सुरू करता। गोंयान फर्स्ट टाइम आमचे CHC सुरू जाता। सो हांगा फक्त आमी बिचोले तालुक्याचेच न्ही तर बाकीच्या लोकांनी सुद्धा ह्या व्हेरिकोज वेनाचो ट्रिटमेंट हांगा घेवपाक जाय।